राचीत करपावा बोयवी मन आमचे नवे जाववी राचीत करपावा बोयवी मन आमचे नवे जाववी बिजुया आमची काळजां गोंयांची जिया गोसा जेसू आमी बापाची उदार आमकां सोया राशीत करपावा बोयवी मन आमची नवे जाववी राशीत करपावा बोयवी मन आमची नवे जाववी. भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुका येशूच कृपा दी. दिनवासुया देवाक देवाच्या दिसाच्या ध्याना पासून बरे भशेन सारूंक आयचे मिसान ताचो आदार मागुया. हे मिसाचें बरें भेटयता हांव. दिनवासनेचें मीस स्वामी गेला ताजे वरें देवान जायतीं दिणें दिल्यांक भेटयता देवदीत फेर्नांदीस. तेजे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. तशेंच मागूंक लायला आयज एवेलीस फेर्नांदीस आपलो वाडदीस मनयता. तशेंच आंजेला रोद्रिगीस ते आपणाचो वाडदीस मनयता. आनीकूय कोण वाडदीस मनयता काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासून. खेरीजपणी दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. शुभ वर्तमानान आयच्या दोगशिसांक जेजू आयज सांगतलो व्हडले तुमी जावंक सोदतात संवसाराची व्हडपण सोदी नाकात. सेवा करात, चकरे करात, आदार दियात, पावात. जो कोण चड सेवा चाकरी करता आदार दिता दुसऱ्यांक पावता देवा मुखार व्हडलो इश्टानो. हें आमी समजूंक आनी संवसारान आमकां कितें सोयग मेळटा दुसऱ्यांक बरें करूंक सेवा करूंक चाकरी करूंक मोगान करुया. अशें करून देवा मुखार व्हडले जावया. आमच्या मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकून सगल्या गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख दवरून म्हणुया हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां आवडून सगळें हांव चारून सांगता मनान चिंतून दोनान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो व्हड अपराध. हे स्वाद भगेन सदांच पार मरेक सगळे देवतान भोगतांक आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना सोरपोत विधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्वरा आमच्या मोगा आडोवपाक जे कुटुंबाक मये पसान समाज बऱ्या कोन्नांनी आमची जीण सरां सफोड करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक एक दीस सो आमकां पावय. हें आमी मागता.
आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियासाच्या दुस्मनांनी म्हणलें, ही आतोर जेरेमियासाचेर आड एक नाडबूत सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समृती विणे उरचो ना. न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणे आनी प्रवादी शब्दा विणे उरचे नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलीं आमी आयकुया आनी मागीर ताजेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा दोयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोण काडटात. तांचे पासत विनोदी करूंक, तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. चोरया मांडोले जालांत म्हाका पडूंक दिव नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हजे कानार पडटा. भोंवती भिरांतीचो कळकळो. सगलीं बरोबर म्हजेर चालवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयोन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. उबी रावया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू जेरुजाल्याक चडोन वेतालो. 12 कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुजाल्याक चडून वेता. मनशेचे पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातान घालतले. ताका मरणाचें फर्मण ते मारतले. ताची मस्कऱ्यो करूंक, ताका जेरबावन मारूंक आनी खुर्सार खिडावंक ताका ओनभार तेंचे स्वाधीन करतले. तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना जेवे देवाच्या पुतांची आवय ताची चडशीं आपल्या पुतांक घेवन आयली. ताचे कोडे कितें मागूंक आयलेले भाशेन पांयां ताचे पडली. ताणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, हे म्हज्या दोगूय पुतांक एकल्याक तुजे उजव्या हाताक, दुसऱ्याक दाव्या हाताक राज्यान तुजे बसूंक लाय. जेजून पुर्तेपाल केलो, कितें मागता तें तुमीच नाकडो. हांव पियेतालो तें पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत. ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें ताका सांगलें, म्हजे पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हजे उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. पगार म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण ह्या दोग भावांचेर तिडले. जेजून तांकां
आपण सोशी आपोवन आवडून तांकां सांगलें ऑन बोर्ड ते मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात. तांचे वडील आपले सतेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांची सलोणी पासत आपलो जीव दिवंक तो आयला. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, शुभवर्तमानांतली खबर आमी आतांच आयकला. एका वय आपल्या दोग पुतांक दोगूय जेजूचे अपोस्तल जाकोब आनी जुआंव मातेव सांगता माय आयली दोगांयकय घेवंक. मार्को हीच खबर मार्को सांगता. मार्को सांगतलो माय येवंक ना, दोगूय गेले जेजूशी. ते आयले, माय आयली, दोगांय गेले. गरजेचें न्हू. कितें मागलें ताणें? ते समजले जेजू संवसारान एक राजा जातलो, पदवेदार राजा. दोगूय जेजूचे सोयरे काजन त्या जेजूचे. म्हणटा सोयरे कोतीक लागून कोडे जेजू लागीं ते मागतात. जेन्ना तूं राजा जावशी तेन्ना आमकां 2 पदव्यो, एकलो उजव्याक दुसरो दाव्याक, ही पदवी आमकां दुपासाय. दोगांयनी मागलें. जेजून तांकां सांगलें कितें मागतात तुमकां खबर ना. पदवी असली म्हणटा पळय ती संवसारान, देवा मुखार न्हू. देवा मुखार पदवीदार ग्रेस पदवी आसलेलो, व्हडलीं बाटां, व्हडलीं घरां, जायती संवसारी ग्रेस जाय, हे मनीस देवा मुखार व्हडले न्हय. तांचें मन जेजू उजवाडयता. तांकां सांगता देवा मुखार व्हडले जो कोण संवसारान ल्हान जाता, जो कोण दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, दुसऱ्यांक कोण जाय तो आदार दिता, वायट बरें कितें जाय जाल्यार दुसऱ्यांक बक्षिता, संवसारान ल्हानविकायेन चलता, देवा मुखार व्हडलो. इश्टानो, हेंच आमकां सांगता जेजू. आमी संवसारान जाय ते व्हडले जावंक सोदता आनी आमची आस तसली ग्रेस जावपाची. जायतीं बाटां ग्रेसाय एकठांय येवपाची. संवसारान व्हडलो ग्रेस जालो आमी चिंता उडयत आमी व्हडले देवा मुखार जातले. आयज जेजू आमकां सांगता देवा मुखार व्हडलो जातलो, सेवा चाकरी कर, ल्हान जा, दुसऱ्यांक पाव, आदार दी, बरेपणान जिये. अशें कोण जियेता देवा मुखार व्हडलो. हें आमी समजूंक, अशें आमी जिवंक आयच्या दिसान आदार मागुया. बसूनच पेटोवन हें गीत गावया. कितें घालताय त्या उंड्यान बेटोनीक आमी गायन गावया. C21 पान 30 आनी 7, C21 पेज 37. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत पिदार देव बापाक
मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घेवन सर्गींच्या बाबा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती निर्णय तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजे दोळ नदर घाल आनी भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बोनपासांतली सुटय. तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक तूं आमकां पावय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेरूच्या नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारान सस्सूंचे देवा, सुरकारेन सुरजान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ता आमकां तुज्या भुरग्यांक हो नवा काळ चलोवणेचो. आमच्यो उणावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निल्लो बी काळजां बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोळां. सोदलेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सराना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतान भक्तांक सांगाती स्तुती तुजी करून निरंतरी दिनवाची काळजान आमी गायता. Holy, 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 Domaraco, सर्वेस्वर तू. Holy, 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 Domaraco, सर्वेस्वर तू. स्वर्ग आणि संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून कितेंय पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कोशेन कोश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वास. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सस्नी कराराचें हें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेलच्या तुमचे बसात आनी समेस मनशां बसत ते वारावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भारताचो गोठ परगोटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी येदाशी ते पियेता. तुजे मोगी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मोगान परगोटा. बापा, जेरीच्या मनांचान पण जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काज तुका समोर पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता जेरुची कोणा रागो शेवतल्या मसमेस सांग पवित्र आत्म्या बरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे तुमचे विश्रायलेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलीप नेरे आमचे गवडये बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर ताका प्रिते मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो मस्त दवरून मेल्यां ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आमच्या इश्टा गोतेन मेल्ल्या समेस्तांक जी पोरझुरीत मोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगती बेगीन धरम दुता आनी सरकाडीत कमान उरल्यांत सगळे भोगता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाडोती तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारया ताणें आमकां जिवीत दिलां जायते गूण ताणें आमकां दिल्या संवसारान आमी सदांच लानविकायेन चलूंक दुसऱ्यांची जायती सेवा चाकरी करूंक एकामेकाक सदांच आमी बोगसूंक असल्या शाणेपणान जिवन देवा मुखार व्हडलें जावंक शाणेपणान वर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा चोराश आमकां सगळ्या तुशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षी राव तशें आमचे पात काम सर्वेस्परा सुरवायटांतली तो आमकां निवार दया करून तेजे भितर आमकां सवस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्तोचे याने पुराशांनी मेवत रेगता तर आमकां उदारका खुदीन सर पात्मांतली सुटोय सराकांतली तूं आमकां सगल्यांक बटाय सुमेळ जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल चोखशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय नरजोडचो लयताय ससण्याच्या ससऱ्यांक सुमेळची शांती सुरां घाल तुमची सभे हांसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सभे देवाचे शेडे संवसाराचें पाप हो जेजू खरो देवाचो पूत देवा मुखार व्हडले आमी जावंक दुसऱ्यांची जायती सेवा चाकरी आमी करूंक सदांच लानवेकायेन आमी जिवंक जायत्या दुसऱ्यांक आमी पावूंक हो जेजू आमकां सांगता की देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आपयल्या सगळे आमी सुभागी
खोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. मोगा वांटप D32 पान 60 आणि 4, D32 पेज 64. Evaludo mogan gedo, evaludo moruru banta, yoshizamno mavozami, irudeni patonami, zadamamo ulgi tulci, zadagori baboy soki, zadamamo ulgi tulci, zadagori baboy soki, ogavando zadamisa, zotagara zotagama, dongamosle begoretso, uzmaramcha shiminatso, zadabrindir sakshinivo, Zada sorgar, zada suzo, zada brindir, sakshinivo, zada sorgar, zada suzo. प्रार्थूया. देवा आमच्या दयाळ बापा, हे भविश्य जेवणान उमर जिविताची सुफोड खुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तुजे वरवीं सत्संगचें तारण आमी जोडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच तुजे पुता जेरुशा नवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोद विदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात जायते दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक गायन गावुया. T21 पान 213, T21 पेज 213. Zogadamci anayu, soglia kanka dosavalu, besagagi dorgorabia, sokostagli sodatsiva, besagagi dorgorabia, sokostagli niva, perpetuur sai vini.